सगळे उबी रावन गायन घेवया. K2 पेज नंबर 140 K2. जेजू क्रिस्ताच्या बापा वैभव महिमा सासना. जेजू क्रिस्ताच्या बापा वैभव महिमा सासना. बापान आमची दया केली, मेल्ल्या जेजूक जीवन केलो. ताचे वरवीं आमकां ताणें नवो दैवीक जल्म दिलो. जेजू क्रिस्ताच्या बापा वैभव महिमा सासना. जेजू क्रिस्ताच्या बापा वैभव महिमा सासना. नवो विश्वास काळजान घालो, स्वर्गांत तयार केल्ल्या दायजा. ताणें आमकां पुर्ती केली अविनाशी दैवीक जिवितां. जेजू क्रिस्ताच्या बापा वैभव महिमा सासना. जेजू क्रिस्ताच्या बापा वैभव महिमा सासना. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या दैवा बापाची काकलूत, सुम्या जेजूचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ बांबडिनो, पास्कांच्या आठवड्यांत आमी आसा. 8 दीस तीच पास्कांची परब आमी समरमता, दुसरी परब न्हय. आनी ते पासत हे 8 दीस म्हत्वाचे दीस. 8च दीस न्हय, जेजूच्या जिवंतपणाची परब हो जेजूच्या पास्कांचो गूट. ओर्साक 50 आनी 2 आयताराक आमी समरमता व्हडल्या दबाज्यान. एक आयतार जावन आसा पास्कांच्या गुटाची समरमणी. हेय 8 दीस आमी समरमणी करता. आनी सगलीं फेस्तां पास्कांचे परबेंतल्यान सुरू जातात. ती जावन आसा बुयन्याद. पास्कांची परब ना, नातालांची परब ना, पास्कांची परब ना, सांतांतुनीची परब ना. सगल्यो परबो हे परबेंतल्यान भायर सरतात. ते पासत आज आमी पास्कांच्या गुटाचे मीस घेतला. बैगोंत आंतोनीचे न्हय, फुडल्या सातोळ्यांत आमी बैगोंत आंतोनीचें घेतल्यो. पूण बैगोंत आंतोनीची मजत आमी सदांच मागता. तर ह्या जेजूच्या पास्कांच्या गुटांत भितर काडून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां कृपानी बोळ ह्या मिसांत मागुया. आनी दिनवासतेचें बलिदान देवाक मानता तसलें जातलें जाल्यार आमचें पातो गुळकून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. सगलीं बरोबर म्हणया. सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा बडिनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोण, सोम्या काकूत कोण, काकूत कोण. क्रिस्ता काकूत कोण,
मुयमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती बऱ्या मोनाच्या मनशांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोरपोतविदार देवा बापा आमी तुका वाकांटा आमी तुजी स्तुती करता आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका महिमा दिता तुझ्या तोर वैभवा पासोन आमी तुका दिन वाजता सोम्या एकल्या सोडीत पुता जेजू क्रिस्ता सोम्या देवा देवाचे शेळी बापाच्या पुता तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमचे मागणे आयकून घे तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकूट कर कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं मोहीम एकलोच तूं व्हरतो आमेन. प्रार्थुया सगळे आमी बसूया. देवाक आर्गां दिवंक ह्या मिसाचे इंतेसाम भेटयतात फ्रिस्टन आनी क्रिझेला डक्रूज तांचेर केरीत आशिर्वाद देवान बायगो तांतुनीचे मजतीन घालचो म्हूण मागुया. तेच बरोबर आमची दोर मंगळाराची इंतेसां आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. सगल्यांक जांकां काळजाचे प्रॉब्लेम आहात, कोणाक स्ट्रोक जाला, कोणाक कातीची दुयेंस आहात, कोणाक कॅन्सर जाला, कोणाक आल्सर्स एसिडिटी आनी इंडिजेशन, कोणाक लिवर सिरोसीस फॅटी लिवर्स आनी डायलिसीस कोत्तात तांचे पासत मागुया. ब्रोंकायटीस लंग प्रॉब्लेम्स आनी न्युमोनिया, थायरॉयड ENT प्रॉब्लेम्स, तकली फुट्टा आनी मायग्रेन जाता, अल्झायमर्स आनी पार्किन्सन, जांकां फाटीचो कोणो दुखता ओ बँड दुखता तांचे पासत मागुया. सगल्यांक जी डायबिटीज आसतात, डायबिटीक लागून वळवळटात, अदी करून भुरगीं तांचे पासत मागुया. जांकां एक्सिडेंट जाल्यात आनी जखमी जावन आसात तांचे पासत मागुया. जांकां निराशीपण आक्रमण कोत्ता, निराशीपणाक लागून आनी भिरांतीक लागून ती जखमी जाल्ली आहात तांचे पासत मागुया. सगल्या दोतोरां पासत, नर्सी पासत आनी हेर वावराड्या पासत जीं हॉस्पिटलांनी वेगवेगळ्या हॉस्पिटलांनी काम कोत्तात, अदी करून आमच्या GMCन तांचे पासत मागुया. जांकां भुरगें ना आनी भुरग्याच्या देण्या पासत तीं गोबायलां आवडेतात तांचो उगडास करुया. जायते जाणांच्यो वस्तू शेणल्यात आनी हांगा येतात, भावार्थान येतात आनी बेगून तातूंत तांच्यो वस्तू मेळूं शेव करता तांचे पासत मागुया. जांकां भाटां मेसांची केस्तांव आहात आनी भाटां मेसांक लागून जायतो वाद विवाद जाला तांचे पासत मागुया. जाणी आपल्या भावाक वो भयणीक वा आवयक कोर्टांत व्हेल्या इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग्साक लागून तांचे पासत मागुया. जीं कोण पासपोर्ट कोत्तात
जायते जाणांची पासपोर्ट अशीच आहा हांगा मागले म्हणटूच तांच्या हातांत पडटा. वस्तू पासपोर्टूय तांच्या हातांत पडूं म्हूण मागुया. जायते जाण नोकरी सोदतात, अदी करून तरणाटी, ह्या तरणाट्या पासत मागुया. जायतीं तरणाटीं जिविताचो सांगाती आनी सांगातीण सोदतात, तांचे पासत मागुया. जायतीं जाण मेडिकल टेस्ट फेल जाल्यात, थंय वचपाचें आहात जाल्यार तांकां बेगीनूच पासार कर म्हूण मागुया. जायतीं आवय बापूय आपल्या भुरग्यां पासत मागतात आनी जायतीं भुरगीं आपल्या आवय बापाय पासत मागतात, तांचो उगडास करुया. थोडीं आमचीं विद्यार्थी एग्जामीक तयार जातात, थोडीं कोत्तात, थोडीं एग्जामीक तयार जातात, सगल्यांच्या पासत मागुया. जीं भुरगीं जीं 9 म्हयने आदीं जल्मल्यांत आनी तांकां जायते प्रश्न आहात, तांचे पासत मागुया. जीं भुरगीं मोनी आनी बेरी तांकां तांचे आवय बापूय घेवन येतात, ते एक जावं भुरग्यांक आतां जाप सुटल्या आनी तांची सारकी सुटो म्हूण मागुया. त्या भायर ऑटिझम जाल्लीं भुरगीं आहात आनी डावन सिंड्रोम जाल्लीं, तांचे पासत मागुया. देव तांकां इल्ली इल्ली आपलो हात लावन बरो करूं म्हूण. कोणाचीं लग्नां मोडल्यांत आनी फॅमिलीन जायते तरेचे वायट भितर सरला, आमी डिसफंक्शनल फॅमिलीज म्हणटात, तांचे पासत मागुया. तुमी जीं हांगा हाजीर आसात, तुमच्यो गरजो हांव देवा मुखार घालता बैगोन तांतुनीचे विनवणेन. त्या भायर सगलीं जीं स्ट्रीम लायन पळयतात, आख्ख्या संवसाराक हें मीस पावता आनी भावार्थान तीं पळयतात आनी जायतीं जाण मिसांत वांटो घेवनूच बरीं जातात. ते सगळ्यां पासत मागुया. जीं शेकान शेक आतां मिसांत वांटो घेतात, तांचे पासत तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आनी तांकां दुयेंस पिड्यांतलीं पयस कर म्हूण आनी जें कितें तीं मागतात तें तांकां फाव कर म्हूण मागुया. उबी रावया. सर्वेस्परा देवा, तुवें आमकां पास्क परबेची पेकोवणी दिल्या. तुजे पोरजेक सर्गीच्या देण्यान बोर, अशें संपूर्ण सुटका अनुभवून ती ह्या संवसारांत संतोसता, तशेंच स्वर्गारूय संतोस भोगूंक ती पावूं. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. 50व्या दिसाचे परबे सोमोयार पेद्रून जिदावांक म्हणलें, तुमी खुर्सार मारलोलो त्या जेजूक देवान ईश्वर आनी अभिषेक केलो म्हूण इस्रायलाच्या आख्ख्या घराणें थीरपणान जाणो जावचें. हीं उतरां आयकून तांकां व्हड खोंत भोगली आनी पेद्रूक आनी हेरां धर्मदुतांक ताणें म्हणलें, भावांनो, आमी कितें कोच्चें? पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकांचें बोगसोणें जोडूंक जण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जी देवान बासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलोल्या सोमेस्तां खातीर. आमचो सर्वेस्पर देव आपणाशी आपोवंक हाडटलो तितल्याय खातीर. जायतीं हेर सांगून तांणी आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, हे नोश्टे पिणकेंतली तुमकां सोडवण जोडून घेयात. तेन्ना ताणें ताचें उतर मांडून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक ताच्या जोम्यान भितर सरलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार.
आमचो जबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोड बोल्ला सोकली म्हणुया सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोड बोल्ला सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें सगलीं ताची कोतुवां विस्वाशीपणाची नीत आनी प्रामाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोड बोल्ला जबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोद बोल्ला सर्वेस्पराची कोण भोक्ती कोत्ता ताच्या मोये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवता तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या तोच तांकां मनांतली सोडयतलो तोच तांकां दुखाल्याच्या काळार दानो दितलो जबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोड बोल्ला आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा ताचे भायर आमकां आदार ना राखण ना जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशीच आमचेर देव तुजी प्रिती जबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोद बोल्ला शुभ वर्तमानाक आमची कालसां मनां तयार करूंक उबी रावया Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्परान घोडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरी जावया Alleluia, 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 alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सोवे असू आत्म्या सोवे आसू जिवावांप्रमाणे शिवळ तो मन मोहिमा तुका सोम्या मागदालाची मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटाना वडू घालून समाधीन पळयत जाल्यार दोवी आंगावली नेस्तले दोग देवदूत तिडे देखले जुंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांयां वाटेन आनी तिका विचारलें बाय तूं कित्याक रडटाय तिणें तांकां म्हणलें कित्याक म्हज्या स्वाम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तें हांव नकळो अशें म्हणून तिणें पाट वळली आनी जेजू थंय आसलो तो देखलो पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना जेजून तिका म्हणलें बाय तूं कित्याक रडटाय तूं कोणाक सोदताय तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें सायबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून वतली जेजून तिका म्हणलें मारिया तिणें वळून ताका म्हणलें राबोनी म्हणजे गुरुजी जेजून तिका म्हणलें म्हाका दवरून रावूं नाका हांव आजून बापाशी चोडूंक ना पूण म्हज्या भावां भयणीशी वच आनी तांकां अशें सांग म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी म्हज्या देवा
आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेता. मारिया मागदालेन गेली आनी आपणे स्वाम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. सोम्याचे शुवर्तमाने Wakani tuka Krista. प्रितीच्यानो, आठवड्याच्या पयल्या दिसाचें कालचें आनी आयचें शुभ वर्तमान एकूच घडणी आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. पूण कालची घडणी मातेवान बरयल्ल्या शुभ वर्तमानाची, आयची घडणी जिवावान बरयल्ल्या शुभ वर्तमानाची. मागदालाची मारिया सदांच पयली वेता. पुरुश भियेतात पूण ओस्तोरी धांवता. आनी ही ओस्तोरी काळजीदार ओस्तोरी. काळजी घेतली तिणें वचूंक थंय जेजूक पळोवंक म्हणजे निमाण्यो रिती करूंक म्हूण वेताली ती. एकूच घडणी दोग जाण बरोवपांनी बरयल्या, पूण बारीकसाण्यो आहात त्यो जिवांव दिता. बायगोन जिवांव ही घडणी बिस्ती इतिहासीक घडणी म्हूण दाखयना. माथेव दाखयता ती इतिहासीक घडणी कशी, पूण जिवांव ताच्याहून अदीक दाखयता. जिवांव जाणा जेजू आपलो कितलो मोग करतालो तो, आनी तो जिवांव जाणा जेजू मागदालाचे मारियाचोय मोग करतालो. कित्याक तिचे वेले 7 देंवचार तिणें काडलोले, जेजून काडलोले, आनी ते पासून ती एकदम उपकारी आसली. म्हाका बरी केल्या, म्हाका नवें जिवीत दिलां, देंवचार काडले म्हजे वेले, म्हाका सुटका दिल्या. ती उपकारी, जायती उपकारी. आनी ते पासून ती जेजूक सोदताली, जेजूच्या मोगान कशी पडलेली. गितांतलें गीत पुस्तक आहा पवित्र पुस्तकान, तातूंत दोगां मोगयांची खबर कोत्तात. ही खबर मारिया मागदालेनाक बोट दाखोवन कोत्तात. म्हणजे जे भाशेन मागदालाची मारिया जेजूक सोदता, तेच भाशेन एक मोगी आपल्या मोग्याक सोदता. आनी मोगी आपल्या मोग्याक सोदीत रावता. लोक ताका कितेंय सांगूं, पिसो जालाय, कित्याक सोदताय, तुका मेळचें ना. पूण मोगी खरो नीज मोग सोदीत रावता. कसल्योय आडकोळ्यो, त्यो आडकोळ्यो पयस येता. कितेंय लोकांक सांगूं तें आयकना. आपलें काळीज कितें सांगता तेंच आयकता. आपल्या काळजांतली गोश्टी आयकता. तो मेवतलोच, म्हजो मोगी म्हाका मेवतलोच, आनी कशेय तरेन तो मेवतलो अशें मागदालाची मारिया जाणा. तेच भाशेन जिवांवूय. आतां हांगा इल्लीशी गोडबोड कसो आहा. हाच्याहून आदी मागदालेन पयलीं धांवून वेता आनी तें दूद तिका सांगतात तें सांगून ती परत वेता हांकां सांगूंक, आनी मागीर परत येता. दुसरी भेट जाल्यार नको आमी अशें म्हणटात बरोयणार. शास्त्री म्हणटात, this may be the second visit of Mary of Magdala because she was not satisfied with the first visit. To confirm the presence, she went again. If he is not there, I'll find him. So probably they say this is the second visit. First she went alone, now she's going back after she has informed the 12. गोडी जायत अशें ती बरे भशेन वाचल्यार अशें कितें मेवता. पूण तिका तार ना, ती थांबना. हांव सोदतलींच आनी तो म्हजो मोगी म्हाका मेवतलोच. हाचे उद्देशी जेजू तिका मेवता. तेच भाशेन जिवांकूय जिवां बरयता जेजू मोग करतालो तो शीस. आनी देखूनच जिवांक पयली बोदी कळूंक आहा जेजूची, ताकाय मेवता. आनी मागदालाचे मारिया तांचो मोग वेगळे तरेचो जेजू सोवे.
पूण ह्या मोगाचो फोड कसो जेजू ताका आपणाकूच मेळूंक दिता. सोदात तुका मेवतलें, दारार मारात दार उगडटलें अशें जेजूनूच सांगलां. सोदता ताका मेवता, दारार मारता ताका दार उगडटा अशें तो जेजू सांगतालो. पूण कोण पळय जेजूक सोदता ताका जेजू मेवतातूच, तो मेळना म्हणना. आनी देव तें तशें कोत्ता. एक मोगी आपल्या मोग्याक सोदता जाल्यार, पिसो जावन सोदता जाल्यार, ओ पिशें जावन ते आपल्या मोग्याक सोदता जाल्यार खंयच्यानूय तो मोगी थंय पावता. आमच्यो सगल्यो तियात्रांतल्यो, मागीर रोमांसींतल्यो काणयो, फिल्मां हेंच एंडींग जाता. कोण पळय सोदता ताका गावतातूच. कित्याक ही देवाची येवजण. नीज मोग तो, सात्वीक मोग, आडेचो मोग न्हय. सात्वीक मोग मोगाक तार दिना. आनी सात्वीक मोग आसत जें कितें तूं सोदता तें तुका गावतातूच. हें आमकां आज दिश्टी पडटा. जेजूच्या मोगान पिशी जाल्ली मागदालाची मारिया वेता, 2 फावटी वेता आनी तिका जेजू पोरशी जेजू गावता. ओळखना ती तिका, जेजू तिका वळखता. कित्याक जेजूची कूड बदललोली, तीच कूड न्हय ताची आतां. ताका मोहिमेवंत कूड आहा. ही कूड मोहिमेवंत कूड खंय भितर सोदता. दारां बंद आसता देखून भितर सोदता. असली मोहिमेवंत कूड आसा देखून मागदालाचे मारियाक तो दिसलो ना, ओळखलो ना. दिसलो पूण ओळखूंक ना. पूण मोग मोगाक ओळखता. तिच्या काळजान ताका ओळखलो पूण दोळ्यांक तो झळकलो ना. असले आमचे बांदपास देवा सोबे. आमी तर देवाच्या मोगान पडल्या, देव आमकां केदनाच सोडिना, केदनाच सोडिना. कित्याक तो जाणा आमी ताच्या मोगान आसा आनी आमी ताका सोडिना. कित्याक आमी जाणा आमी ताचो मोग कोत्ता आनी तोय आमचो मोग कोत्ता. हे संबंद खेरीत संबंद. दोग मोग्या मदीं आहात तेच संबंद आमचे मदीं आनी आमच्या देवा मदीं आसात. सोडूंक जायना आनी तुटो नासलेले संबंद ते. The bonds that exist between God and his daughter or his son in prayer are extremely solid bonds. Solid. They can never be broken. They are unwavering. They are constant. They are stable. Come what may, nothing will happen. That bond is very solid and strong. No one can break it. This is the type of bond that exists between Magdalene and Jesus, between John the Beloved and Jesus. In our life, we should experience these types of bonds. When we love God, He will show to us that He is present in our life. आमी देवाचो मोग कोत्ता जाल्यार ओ देव दाखयतलो आपूण काशा तुमच्या जिवितांत आसा. तुमी म्हाका वळखनात पूण हांव तुमकां वळखता. हो तो मोग. असलो मोग देवाचो. देव आमचो कोत्ता तो मोग असलो. आमी देवाच्या मोगान पिशीं जाता तेन्ना, दुखांत लेगून आमकां वस्तू मेळना तेन्ना लेगून, आमकां पिडा आहा तेन्ना लेगून होच देव हाजीर आसा. हो तो मोग. आतां तुमी हांगा येतात, जायते फावटी हांव चिंतता पावसांत लेगून येतात. आख्या पावसांत कितलोय पावस पडूं Amin.
आमकां मेळटलोच तो आमकां गावतलोच तो आमकां घट म्हणटलोच तोच देव आपल्या पुताचे कुल लोकांना आर्जीत जाता तो आमच्या काळजांत येवनूच आमकां ह्या मोगाच्या पावसांत उबी दवरता आनी ताचेर विश्वास वाडयता देवाचे देणी मोगाचे देणी आमकां दिवन आमच्या देवाचो मोग आमच्या भोगताचो मोग एकामेकाचो मोग आमकां पुताय ह्या दिसांत आमकां दिता सगळीं उबी रावया आनी आमची केंसां देवाक आमच्या पवित्र सोन्याच्या वडिलांनी जेजूचे पुनर्जीवनपणाचे वाटेर वरचेर सदांच चलोवन तांकां मुखार घेवन बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. पुनर्जीवन जेजूचेर आमचो बावाड दवरून आनी ताजो पोरसोळ आमच्या जिवितांत फकारूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. ह्या मिसांत फ्रिस्टन आनी क्रिसेला दिक्रूज आनी जाणी येवन ते साव भेटयलां तांच्या कुटुंबाचेर बागयो तांतुणीचे विनवणेन शुभ आशिर्वाद पडो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. बापा मोगळा तुजे मुखार मांडलोली आमची तेसवां स्विकार कर आनी आमकां सगल्यांक तुजे कृपेन भर तुज्या मोगान दिसाच्या दिसाक आमी वाडोवंक आनी तुज्या आसऱ्यांचो अनुभव आमच्या जिवितांत घेवंक क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गायन घेवया C16 पेज नंबर 35 C16. Pormishpora Vordana Somesani Betonchi Pormishpora Vordana Somesani Betonchi Dupato So Pormo Pormishpora Vordana Somestani Betonchi Pormishpora Vordana Somestani Betonchi Vedice
मानून घे आयच्या दिसा. भयणीनो आनी बाबांनोय आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें समूळ मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुज्या कुटुंबाची भेटवणी कोणवळायेन मानून घे. अशें तुजे राखण्याच्या आदारान आमी घेतलां तें ओगडायना जावंक आनी सास्तांची देणी आमकां जोडूंक पावूंक तें उपकारूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सव्या तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराकाय वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सूर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसाक तुजे मोहिमेची अदीक व्हडत्या दबाज्यान आमी करची कृती. कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो खरो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो भस्म केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन परतून नवें जिवीत आमकां दिलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी पासकांच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक सगलो संस्कार तुका उलासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गींच्यो सोर पदव्यो आनी देवदूतांचो दळबार तुजे वाखाणणीची गायन गायतात तांबून आसतना स्वर्गार. तांचे बरोबर आमचेय ताळे मेळून अनुदान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दळबाराचो सर्वेस्पोर देव. स्वर्गांनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. होसाना उत्सर्गी, होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना उत्सर्गी, होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवीत. तूं सगल्या पवितपणाची जोर देखून तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही दानां पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या धर्मदूतांक दिलो मोडून. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी शेवात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोरपूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या धर्मदूतांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत.
पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो आनी फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगळ्या संस्कारनी घेतल्या आनी संस्कारलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सपूर्ण कर. आमा सोमेस्तांच्या आयच्या दिसांगासर हे वेदी भोंवतणी जमा जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता. आमचेच पासत मागुया. आज आपलो वाडदीस समारंभात आपलो माकणेचो दीस, संस्कारणेचो दीस, आपलो लग्नाचो दीस पाळटात तांचे पासत मागुया. आनी सगळीं जीं पिडेत आसात तांचोय उगडास करुया. अशें बायग्योंत आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो निर्मोळ पोती बायगोन झुजे, बायगोंत आर्कांज मिंगेल, बायगोन दोर्नदूत आसिसचो बायगोन फ्रांसीस, बायगोन आंतोनी आमचो आस्कारी, बायगोन सेवाज आमच्या दोर्न प्रांताचो आस्कारी आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भोगतां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. तशेंच पुनर्जिवंतपणाच्या बरवशान मरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणींचो उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोळीत बुकामोळ पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे सांगता आनी ताचे ताय पवित्र आत्मेचे एकपणान देवा सोर पदवीदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनांच्या सासनांक. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत जोडून धीर घेवन आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालनीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे नेण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासुकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. स्वाम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस काल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. ओ पळयात देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of other sacraments. If there is anyone present here who is a non-Catholic, a person of different faith, a person who does not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. Our confraria members are requested to supervise the receiving of the communion, especially behind. जेजूक आमच्या काळजान शेवतान आमी गायन घेवया D6 पेज नंबर 49 D6. भाव भयणी आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं जेजू भाव सोमेस्ताचो ताचो बापूय आमचो कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितलें खरें सांगता म्हाका पावलें कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितलें खरें सांगता म्हाका पावलें एकूच कान आमच्या आत्म्यान एकूच मोग आमच्या काळजान एकूच जीव आमचे सवे सोमेस्तान देवा रूपणे कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितलें खरें सांगता म्हाका पावलें कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितलें खरें सांगता म्हाका पावलें वेगळोच कान उडयलो सगळ्यांचो एकचार जालो दुस्मानकाय बेगीन घेवया मोगानूच जिवीत सारया कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितलें खरें सांगता म्हाका पावलें कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितलें खरें सांगता म्हाका पावलें कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितलें खरें सांगता म्हाका पावलें कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक
उबी रावया प्रार्थुया सोर पोदवेदारा देवा तुझ्या कुटुंबाचे मागणे ऐक आणि पवित्र स्नानाची परिपूर्ण कृपा आमच्या काळजांनी तुवें ओतल्याय देखून सासनाच्या सुखाचे इनाम जोडूंक आमकां तयार कर ह्यो आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. उपकार करून बसात. तुमकां कुमसार करूंक जाय जाल्यार दोन याज्ञीक आहात, फादर जोकी आनी फादर हायसित. सिस्टर सेंड्राक ती कावन्सिलींग करता. तुमकां मेळूंक जाय जाल्यार मिसा उपरांत तुमची ताका मेळचें. फुडल्या मंगळाराक ती आसची ना. बायगोंत आंतोनीची इमाजी त्यो व्हडल्यो 7 इंचीस आनी 10 इंचीस सविनर स्टोरांत मेवतात. तुमकां जाय जाल्यार तुमी घेवच्यो. स्टोरीज इन सिल्वर ह्या पुस्तका भायर आनीक एक पुस्तक उजवाडाक आयलां, पूण ती 3 वॉल्युम्स, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 आमच्यो इगोर्जो कॉफी टेबल बूक. एक हाटीन इगोर्जेचो फोटो आहा, दुसरे हाटीन इगोर्ज केन्ना बांदली, कितें कशी स्टायल तिची तशें आहा. विक्रेक आहात आमच्या सोविनीर रुमांत. सो तुमकां जाय जाल्यार ते घेवचे. 400 रुपीज एक कॉपी. हांव हें परगोडटां कित्याक न्हू, आमची भुरगीं इतिहास नकोत आनी जाणां जाल्लेय नाका. आमी नको इतिहास. आमच्योच इगोर्जांच्यो खबरो आतां ह्या वॉल्युमांत ही इगोर्ज आहा आमची. साश्टीच्यो इगोर्जात न्हू जाल्यार ते कितें करतात, साश्टीच्यो एका वॉल्युमार काडटात, बार्देसच्यो दुसऱ्या वॉल्युमार आनी इलियासच्यो तिसऱ्या वॉल्युमार आनी नोवस कॉन्किस्टस म्हणजे जावं पेडणे, होंडे, काणकोण, ताका नोवस कॉन्किस्टस म्हणटात. म्हणजे पुर्तुगेजान मागीर तांकां भारत परगटलो. न्यू कॉन्क्वेस्ट, ओल्ड कॉन्क्वेस्ट हे 3, बार्देस, तिसवाडी आनी सालसेट. ते पासत त्यो सगल्यो इगोर्जो कश्यो बांदल्यो, कोणें बांदल्यो, ते बरे भशेन दिल्ले आहा. आनी हो इतिहासाचो बुकूय तुमच्या घरांत आसल्यार बरो. तो कोणाक जाय जाल्यार थंय तो वचून तुमी घेवचो. बायगोंत आंतोनीच्या त्रेजनांक कोणूय इतिहासांत दिवंक सोदता जाल्यार ताणें ऑफिसांत मेळची. पूण हांव मातशें रेगुलेट कोत्ता. परतून तींच मनशां येतात वर्साच्या वर्साक. हांवें सांगलां क्लार्काक घेना आहा, कित्याक आमचे कडेन लिस्ट आहा आदले. परतून येतात. दुसरो लोक खंय गेलो, दुसरो लोक बाबा परतून वेता की इतलीं जाण परतून वेतात. आनी ते पासत आमी तें कालच्या दिसाक तावन सुरू केलां. सोमाराक आमचो लोक आयिल्लो. आतां तुमी पूण पोरून दिलां, पेल्या वर्साक दिलां, ते आदीं दिलां ना, दुसऱ्यांकूय दिवं दिनू. इतली आमी सेल्फीश जावची न्हय, आपसुवार्थी जावची न्हय. एरूय आख्खें ओरोसभर आहा दिता आमी. पूण ह्या त्रेजनांक कोणाक पळय केन्नाच दिवंक नात, तसल्यांक दियात. तुमी परतून वचूं नाकात. आनी आमचींच ह्या गांवची फिरगोची रोखडी येतात. मागीर ताका आनी कांय म्हणूंक जायना. पूण हांव न्हू, म्हजे फुड्यान तें चलो ना तांचें. एक पावट दिलें जालें काबार, हांव घेना, सांगलां घेवचो ना म्हूण. हांवें पोरशीं सांगलां आनी क्लार्का उदेशीं सांगलां. सो तुमी केन्नाय दिवंक नात आनी दिवंक सोदतात ताणें वेच्यान दिवचें. रोखडींच बोत्तात ती मागीर. गेल्ल्या सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया, हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, हालेलुया. बागयोंत आंतोनींची विणोवणी मागूंक मागणें.
भाग्योन तांतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली वीज मितां आयकून व्हडा बोर वंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण काल ते पडी मागता. नोमान तुका भाग्योन तांतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दौरदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काडीस प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकोय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काडीस तुका उक्तें कोत्ता आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतमेच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवंशान रावता. भाग्योन तांतून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार, तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुज्या फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळोवन घे. हे वेळार तुका जाय ते माग. ओर चोरयांच्या बागेंत तांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणून न्हय, पूण ताका सदांच पावोवंक तूं राज्य आसाय. तर तुजे पदवीदार मजतीन हे काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनबळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या इंडाक सोताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कोर. आमेन. Sant'Antoni, o Soriaccia Bogda, Portugal, Santo Ono Tortoda, Tuja Gronda, Kelta Bogda, Barlok Jesu, Raya Zoraja, Tuja Gronda, Kelta Bogda, Barlok Jesu, Raya Zoraja, Doria de